राती कडेन एक चोरी जाल्ली आसा आणि ह्या चोरयेन चोरान 3 शॉप फोडलेले आसा। पयलो शॉप आसा तो एक सलून आसा, दुसरो शॉप आसा तो ग्रोसरी स्टोर आणि तिसरो आसा तो वायन होलसेल। ह्या तिनूय शॉपान नळे काढून तो चोर भितर सरलो आणि ताणें चोरी केल्ली आसा। आनीकय 2 शॉपांनी वचपाची तेणी ट्राय केली, बट ते चोराक यश मेळोंक ना। जेन्ना ह्या शॉप ओनरांक कळ्ळें की आपल्या शॉपान चोरी जाल्या, तेंच्यांनी इमिडिएट पुलिसांक फोन करून पुलीस ते वचून पंचनामा करून फुडली सगळी कारवाई चालू आसा। ही जी एरिया आसा 2 माड केरी सत्तरी हांगासर खुबश्या फावटी चोरी जाल्ली आसा आणि चोरी जायत्यो आसा। कांय दीस पयलीं एक घरान चोरी जाल्ली, तेजी CCTV फुटेज बीन सगळे पुलीस घेवन गेल्ले आसा, बट अजून मेरेन तांकां कोणें चोरी केल्या हाचो पत्तो लागलेलो ना। ही जी एरिया आसा ह्या एरियेन CCTV कॅमेराज मेन एक प्रायम जंक्शन असल्या कारणान CCTV कॅमेरा थंय घालपाची गरज आसा। कित्याक तर जेन्ना आमी बेळगांव डेंतल्यान गोंयांत येता तेन्ना फर्स्ट गांव आमकां मेळटा तो केरी गांव मेळटा। तशेंच जेन्ना कर्नाटकान ज्यो गाडयो वचपाच्यो आसता ते जेवणाक म्हणा किंवा चाय घेवपाक केरी गांवांत रावतात आणि थंयसर लोकांची यो वच करपाक किंवा गाडयांची यो वच करप खूब जाता। सो ताका लागून थळाव्यांची अशी मागणी आसा की थंयसर पुलीस पेट्रोलिंग वाडोवची अशी म्हणून मागणी आसा। कांय वर्सां पयलीं खंय 2-3 फावटी अशीच ह्याच एरियेन चोरी जाल्ली आणि वारंवार एवरी इयर हांगासर खंय चोरयो जायत आसा आणि चोरयेचें जे प्रमाण आसा तें वाडत आसा। ताका लागून लोकांनी सांगलां की हांगासर पुलीस पेट्रोलिंग वाडोवपाची। हे टाइमपास करता आणि पेट्रोलिंग करता म्हणटा, पेट्रोलिंगाचे एक राउंड मारता आनी वयता। कितें करता पेट्रोलिंग? केरीचेंची जबाबदारी। हे जेन्ना CM मिनिस्टर येता तेन्ना हांगासर रावता लायनीन आणि मागीर कोण ते गेल्या उपरांत हे पळयटा। हांगा हांकां रात दीस रावंक जाय हांगासर हेंच्यांनी। मिनिस्टर लोक येता तेन्ना तेंच्यांनी रावंक जाय हांगासर। हांव एक सरपंच केरीची म्हणून तुमकां कंप्लेंट घेता, हेंचेर आरोप पुलीस स्टेशनाचेर, पुलिसांचेर आरोप सगळो। हेंच्या आमी बी सरपंच आसतना बी हांकां आमी खूब फावटी अलर्ट केल्ले आनी हांकां जायती आमी लेटरां दिल्ली। हे कांयच काळजी घेयना हांगासर। निश्काळजीपणां चल्ल्या हांची पुलीस डिपार्टमेंटाचे। गेल्या फावट चोरी जाली तेन्ना कितें एक्शन जावंक ना? अरे ही 4थी फावट चोरी शेम शॉपां अजून कोण मेळ्ळो? लायनीन कोणूच ना। हेंचेर फूल हेंचो आरोप, हेंच्या हांकां कमिशन येता पुलिसांक आनी तेच्या सांगणीन हे फोडटा। गेले 2 महिने तेचे काय हाडटात पुलीस, गाडये लायतात, पावडर मारतात, घालतात आनी वयतात। काय हेंचें इन्व्हिटेशन आहा? हेंच्यांनी सगळो पर्दाफाश करूंक जावो ना, हेंच्यांनी सांगपाचें ना, आपलें चुकलें म्हणून सांगपाचें पुलिसांनी। हे आमची केरी जबाबदारी, एक केरीची एक तुमी हांगासर मेन आउटपोस्ट एंट्री लोक पुलीस हेंची जबाबदारी आहे। थंयसर 4 पुलीस रावता आणि हांगा सकयल चेक पोस्ट आणि हांगा एंट्री पोस्ट। साधारणपणे 100 ते 150 व्हडले ट्रक्स वयतात थंय। 90 वारी मोडटा आणि कितें जाता खडक्यान पडटा आणि हे फर्स्ट टाइम प्रत्येक वर्सा ही घडत आसा की चोरी जाली आणि तेजी चोर खंय तरी मेळ्ळो अशें जावंकच ना। एक महिन्या पयलीं ते घर फोडलेले। सगळे कॅमेरा वयल्यान तुम्ही फायंड आउट जर करूंक सोदतात, आमी ग्रामीण भागात सगळे कॅमेरा बसोवंक शकना।